नमस्कार. दनपारच्या खबरां अपर्णा बडी घराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजी पुलिसांनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय आनी हेर 450 वळखी आनी अनवळखी व्यक्ती आड एफआयआर नोंद केला. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनी हल्ल्याचो निषेध करपा वेळार तणाव आनी अनलॉफुल असेंब्ली केल्ल्याचो आरोप आसा. विजय म्हणटा एफआयआर घातले म्हूण गोंय आनी गोंयकार शांत जावपा ना. 19 सप्टेंबराक रामा काणकोणकाराच्या सपोर्टांत केल्ल्या आंदोलना वेळार बेकायदेशीर जमाव केल्ल्या आरोपा वेल्यान पणजी पुलिशेन आमदार विजय सरदेसाय आनी एलओपी युरी आलेमांव धरून आनी 450 जाणांचेर एफआयआर घाला. A protest was held in the city of Panjim on 19th September to protest against the brutal attack on activist Rama Kankonkar. But in this matter, now Panjim police have registered FIR against Goa Forward Party chief Vijay Sardesai and leader of opposition Yuri Alemao and other known and unknown 450 accused persons. Panjim police have booked all of them for the alleged rioting and unlawful assembly. Mukesh Kumar for Prudent. पळया निकती आयिल्ली खबर. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे टॅक्सीवाल्यांचो वाद जाल्लो तो खूब दीस जाले. हे तेंच्यांनी जे पळय केल्ले पळय ते म्हाका दिसता जो स्ट्रायक केल्लो पळय तेंच्यांनी तो विचार करूंक ना आनी तांकां ते कळोंक ना. म्हाका दिसता जे पळय जी रेट वाडयल्ली पळय ती रेट वाडोवंक नासली, तेंची रेट वाडोवंक नासली. टॅक्सीवाल्यांची रेट सगळ्यांची तशीच आसलेली, इक्वल आसलेली. जे पळय पार्किंग प्रायवेट पार्किंग आहा कमर्शियल तेजी रेट ती वाडयल्ली आनी तेजी रेट वाडयल्ली म्हणून तेंच्यांनी पळय जे पळय भायर कावंटरा भायर आसात आनी ते पार्किंगेक दवरताले पळय ते पार्किंगचे तेंकां ते सुबेसे जाले. कित्याक जे पार्किंग आहले आयज आमचे टॅक्सीवाले सगळे भाव आसा तेंची पार्किंग खंयसरूच गव्हर्मेंटान वाडोवंक ना. तेका लागून तेंचें मिसअंडरस्टँडींग खंय तरी जालें म्हाका दिसता. जे पळय तेंकां सांगलेले ते सगळ्यांनी कावंटरार येवचें म्हणून, कित्याक हे कावंटरार नासलेले तेका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी कावंटरार येवचें आनी कावंटरा वयरसून ती भाडी व्हरची म्हणून ते टावटींग खंय आहा ते बंद जावचें म्हणून तसो एक तो गव्हर्मेंटाचो हे आसा. कित्याक खंयसरूच ते इलिगलिटी हे खंयसर आसचें न्हू. जो आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज सगळे आमच्या देशाचे लोक येतात, आमच्या पेडण्यान पयली एंट्री जातात तेन्ना तांकां बरी सुविधा मेळची म्हणून आयज आमच्या गोंया आमचो डायनेमीक CM हो आमचो बऱ्यान बरें काम करता आयज. आनी हेजो वाद जाल्लो तेन्ना त्या टायमार ते म्हाका दिसता म्हाज्याय कडेन अपॉयंटमेंट घेवंक ना तेंच्यांनी, म्हाजे कडेन येवंक नासले ते डायरेक्ट तेंच्यांनी ते आमच्या सरदेसाय आनी आमच्या मनोज परब हांकां घेवन येयले ते. पूण भायरसून तशेंच आमचो पयलींचो आमचो डेप्युटी CM तो आसलो तेज्याय कडेन गेले म्हाका दिसता ते आनी तेंच्यांनी पूण ते काम हे करूंक शकूंक ना. कित्याक जे पळय आयज आमी केले आयज हांव आमच्या पेडणे तालुक्यान पेडणे आनी आमचो आमदार म्हाजो बेस्ट फ्रेंड आमचो जीत आरोलकर तो आमचो दोगांयनी मेळोन ते आयज आमी CMा कडेन वचोन ते जाता इतले फास्ट तेंचे सॉल्व करून दिले. आनी जे पळय आयज तांकां कावंटर तांकां तेंचो म्हणून आयज आमकां CMान सांगून CMान तांकां प्रायवेट एक कावंटर दिल्लो आसा आनी एक ना म्हटल्यार आयज आमच्या पेडणेकारांचे थंयसर ब्लू टॅक्सी कॅब एक आहा कावंटर, तसोच आमचो जेमिस तो एक कावंटर आसा आनी हो तांकां थर्ड कावंटर. टायगर रिझर्व फायल मिसिंग. पणजी पुलिसेचो अज्ञात व्यक्ती आड एफआयआर. गोंया खातीर वाघ राखीव वाठाराच्या संविधानाचो प्रस्ताव संबंदीत फायल चोरी केल्ल्याचो आरोप आसा. 23 मार्च 2018 खंय फायल मिसिंग जाल्ली. वट्ट 7 वर्सां उपरांत एफआयआर. डेप्युटी कन्झर्वेटर आनी राना खात्याच्या हेड क्लार्कान दिल्ल्या कागाळी वयल्यान खंय पणजी पुलिसांनी एफआयआर नोंद केला. File related with the proposal for the constitution of Tiger Reserve for the state of Goa had went missing on 23rd March 2000. But after 7 years now, Panjim police have registered an FIR against a known accused person or persons for committing theft of that file on the basis of a complaint given by Deputy Conservator of Forest.
In the complaint, it has been mentioned that on 23rd March 2018, it was noted that the file related with the proposal for the constitution of Tiger Reserve for the state of Goa had went missing. Recently, this matter had come up before the Supreme Court also, and Supreme Court was surprised to know that till date, FIR has not been registered. But after delay of more than 7 years, now the FIR has been registered, that too against the unknown accused person. Though, according to sources, Panjim police have initiated investigation in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. रामा काणकोणकारान हल्ल्याविशीं पुलिसांक स्टेटमेंट दिला. रामान दिल्ल्या म्हायतीची खात्री करप चल्ल्या म्हूण पुलीस सांगतात. चौकशी चलता. मजगती काल भलायकी मंत्री विश्वजीत जीएमसीन रामांक मेळ्ळो. फॅमिलीक दिसता तेन्नाच खंय रामांक डिस्चार्ज. In attempt to murder case, Rama Kankonkar has finally recorded his statement before the investigation officer of Panjim Police. Prudent has talked to a senior police officer asking about the content of the statement of Rama Kankonkar, but the senior police officer said that they are verifying the facts given in the statement and it would not be appropriate to divulge the details of the statement as the investigation is ongoing. Mukesh Kumar for Prudent. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याविशयी चौकशी सुरू आसा. मजगती आयज रामा काणकोणकरान हल्ल्याविशयी पुलिसांक स्टेटमेंट दिला म्हूण म्हायती मेळटा. दिल्ल्या स्टेटमेंटाचो खंय खोलायेन पाठपुरावो करतात, पुलीस सुत्रां सांगतात. मजगती आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत रामाक मेळ्ळो. आयज हांव रामाक मुद्दम पळोवपाक आयिल्लो. डॉक्टरान सांगलें तांकां एक डॉक्टरान कमिटी केल्ली आसा, तांकां जे कितें ट्रिटमेंट तांकां दिवंक जाय ते डॉक्टर्स दिता. सरकार हांवें ऑलरेडी पयलींच सांगलेलें आसा की सरकार कमिटेड आहा की ताका ट्रिटमेंट योग्य तरेन बेस्ट क्वॉलिटी ट्रिटमेंट ताका दिवंक जाय. डॉक्टर पळयतले ते पॉलिटिकल इंटरफिरन्स ते नाका. डॉक्टर्स तेणी कमिटीन ग्रूप जो केला ते डॉक्टर्स ते कितें आहा ते योग्य तरेची ट्रिटमेंट दिवन फुडें वयतले. तेजी कंडिशन कशी कितें आसा ना ते डॉक्टर दितले रिपोर्ट. हो हांवें स्टेटमेंट दिवपाचो नासता. हांव आयल्लो मेळपाक कशें कितें आहा काय पळोवपाक. कित्याक गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना खंयचोय आनी त्याच बरोबर हांव न्यूरो सर्जरीच्या वॉर्डान वचून थंय बी तांकां पेरंट्सां कडेन हांव जेन्ना येता इंटरॅक्ट करताच, पूण त्याच बरोबर ताका योग्य तरेन बरें ट्रिटमेंट दिवपाक हांवें डॉक्टर करता आनी डॉक्टर योग्य तरेचे ताका बरे पैकी ताका सांबाळून आमी ताका म्हणजे जे कितें गरज पडटा तें करतले. पूण तेजे डिस्चार्जाचे डिस्चार्जाची चर्चा खंयच जावंक ना आनी डिस्चार्जाचे चर्चा आमी कांयच केलें ना. जो पर्यंत तेंचे फॅमिली मेंबर कन्विन्स ना तो पर्यंत आमचे डॉक्टर जे रिपोर्ट तयार करून डॉक्टर योग्य ते निर्णय ते घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा फर्स्ट गरजेचे, मात एक मत आसपाक जाय. मतांचो बाजार चल्ला. गोंयकार पिसोना. अनधिकृत घरां अधिकृत करपाचो डेटा आउट करा. सरकाराक चॅलेंज. 80% मायग्रंट, फक्त 20% गोंयकार. मनोजाचो दावो. 10 दिसां भितर सीईसीची बसका घेवन युतीचेर निर्णय घेतले. मान झेडपी वेंचणुके खातीर सध्या एकला चलो रे. विजया उपरांत मनोजाचो हेड ऑन. हांव वचोन डायरेक्ट विजयाचो हात वयर धरून आमी जॉयन जाला म्हणपाक शकना, नाजाल्यार काँग्रेसीचो हात हांव धरपाक शकना. ते फायनली आमकां डिसिजन घेवपाक जाय. सो आतां आमी रोखडेच ह्या 8-10 दिसां भितर आमची सीईसीची बॉडी मिटींग आपयतली. कित्याक हें जें न्यू डेव्हलपमेंट जाला सो तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय. परत ते झेडपी इलेक्शना तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय. आनी तेतून कितें डिस्कशनान आउटकम येतलो पळय तो आउटकम घेवन आमी फुडें वयतले. एट प्रेझंट तरी अशें आहा की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी अलायन्स करून झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सोदिना आनी सगळ्यांनी आपली तयारी चालू केल्ली आसा. आनी जर ते चेंजीस करपाक आमी सोदले जाल्यार तितून कितें जातलें की तुजो जो खरो बेज आसा तो फाल्यां तुज्या पासून पयस वचपाची शक्यता. हें जर जातल्यार 6 म्हयने पयलीं जावपाक जाय आसलें. आतां जेन्ना 2 म्हयने झेडपी इलेक्शन आसा तेन्ना जर आमी हो स्टेप घेतलो आनी आमचे जे भुरगे ऑलरेडी काम करपाक लागला 2 म्हयन्या पयलीं, फाल्यां त्या भुरग्यांक आमी फाटीं सर म्हणपाक आमकां तरी शक्य ना. कित्याक आमची वी ऑल कॅडर बेस्ड पार्टी. सद्या तरी आमकां दिसता की झेडपी आमी वयतले जाल्यार इंडिपेंडंटूच सद्या तरी वयतले. गोवा फर्स्ट म्हणटा तेन्ना गोंयचे कोर विशय येता. ते विशयांचेर डिस्कशन जावपाक जाय. एक मत जावपाक जाय बाबा ही आमी फाल्यां जर निवडून येयल्यार ही आमची पॉलिसी आसतली. ती पॉलिसी लोकां फुडें दवरपाक जाय. लोकांनी भितर फाल्यां ड्राफ्ट करून दिवपाक जाय. फाल्यां लोक जर चेंजीस करता भितरले चेंजीस घेवन सजेशन्स घेवन तो फायनल करून ते मॅनिफेस्टोन घालून विजन डॉक्युमेंट करून आमी फुडें वचपाक जाय. तें जर जायना आनी आमी बेश्टेच जर गोवा फर्स्ट म्हटलें ना जाल्यार तशें केल्यार जावचें ना. आयज कितें जालां एजेंडा दिल्लीच्यान पार्टी येतात, दिल्लीच्यान लिडर येतात आनी ते आयज गोंया खातीर आपूण काम करतले म्हणटा. आयज अशें जाल्लें आसा लोक
गार्बेजीक जितले गोंयान विटोंक ना पळय तितले दिल्लीकारांक विटलेले आसा. आतां केजरीवाल येता, आयज जर हेंच्या कडेन जर कापासिटी जातली जाल्यार आयज व्हडली पब्लीक मिटींग दवरता आसले. पब्लीक मिटींग दवरिनात, बारीक बारीक हॉलान दवर, कित्याक तांकांय आपली लायकी खबर आसा. आयज शेणलोलो एक लिडर थंयच्यान येता, जेंकां लोकांनी रिजेक्ट केला, व्हडली व्हडली बातां करताले, आयज ते गोंयान येतात आनी गोंयान येवन हांगा दिल्लीचे उलयतात. आमचो सिंपल आसा, आमकां तेच्या अगेन्स्ट कांय ना, पूण जेन्ना तूं गोंयान येता तेन्ना तूं पॉलिसी उलय हांगा, तूं वाऱ्याचेर गोंयकार म्हणनाका. तें करीत जाल्यार आमी गोंयकार उरले खंय, म्हणजे मतांचे तो बाजार जालो. म्हाज्या गोंयकाराच्या एका घरान ते म्हाजें घर म्हणटा, ते म्हाज्या घरान 4 बिराडां रावता, तांकां घर घेवपाक ताकद ना, तेंच्यांनी कोमदाद जागो आडोवंक ना, कित्याक ते इल्लिगल म्हणून. आमचें घर फाल्यां मोडटले, कंप्लेंट जातली म्हणून. कोण तरी कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान येता, थंयसर येता आनी थंयसर घर बांदता आनी आयज ताका वोटिंग कार्डां मेळटा आनी तो रेग्युलरायज करता. हेचोय राग गोंयकार काडटलो न्हू, गोंयकार पिसो ना. आयज जर तुमी पळयत, आयज सीएम सांगता 80% गोंयकारांची बेनिफीट आसा म्हणून. डेटा आवट करचो न्हू, डेटा आवट करा खंयच्या कोमदादाचेर बाबा प्रत्येक गांवांत कोण कोणाची नांवां कोमदादान इल्लिगल आनी कोणाची तुमी रेग्युलरायज करपाक सोदता. आमी चॅलेंज करता की हो फिगर कमीत कमी 80-20 आसतलो, म्हणजे 80% मायग्रंट, 20% गोंयकार आसतलो. हो कोण ते येल्लप्पा येता, येल्लप्पाचें घर थंय हें जालें, लमाणेचें घर थंय रेग्युलरायज जालें, आनी हो सावंत आनी परब आनी डिसोजा आसा तो बाबडो थंयसरूच वाट पळयता आपूण केन्ना घर बांदतलो काय म्हणून. सो हें म्हाजें घर बीजेपीक दिसता पळय, आपूण तितले रेग्युलरायज करून सगळीं मतां येतली, तें तशें ना. ते खूब डिफिकल्ट आसा. आमच्या सायडीनसून आमी अवेरनस क्रिएट केल्लें आसा. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणान आनी 3 पुलिसांच्या ताब्यान आदी 25 जाणांक धरिल्ले, दक्षिण गोंयचो एसपी सांगता. अमोग नाईक, वेली डिकोस्ता आनी प्रकाश खंय फरार नाशिल्ले, घरांतूच आशिल्ले. पुलीस तांकां कित्याक धरूंक शकले ना काय म्हणून प्रश्नचिन्ह. नोटिशी धाडल्या उपरांत सगळे चौकशेक हाजीर, आदवोगाद मिडियाक सांगता. In Fatorda gang war case, 3 wanted criminals, namely Amog Naik, Valley DeCosta and Prakash, finally have appeared before SP South Goa Tikam Singh Verma and they have surrendered in the case. All 3 accused were accompanied with their advocates, and after the surrender, their advocates claimed that they have not surrendered, but they have joined the investigation in compliance with the notices served to them. But all these 3 accused were absconding since day of offense and police were searching them. Amog Naik had also filed anticipatory bail application which was rejected by the court. 12 अगस्त को जो हमारा एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक एफआईआर रजिस्टर की थी, उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है, तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम उनको भेज. वैली, अमोक और प्रकाश only surrendered them for investigating purpose. As far as arrest is concerned or whatsoever will be depending upon the investigating authority. But actually, खंयची केसी जाय आसलेलो? With regards to the Mongol shooting incident, on the 12th of August 2025. So इतले दीस खंय राविल्ले? No, we were at home only. Based on the notices that were served upon us and our family, we have come today to join us. Police were not able to find them. We were at home. Why police could not find them? That is up to them. Amog has filed anticipatory, it Yes, was rejected. we had, exactly. So we are before the court, no? So we have done our duty and we have exhausted our options that were given to us. And now we have joined investigation. पण आता ते फक्त येऊन सरेंडर झाले. So we have only joined investigation. There is no surrender whatsoever. We have joined investigation. Depends upon them what action they take. त्यांची नावं किती होतं? Amog Naik, Valley DeCosta and Prakash. सनबर्न हे खेपे मुंबय म्हणून कळिल्ल्यान गोंयचे पर्यटन खाते मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या तयारेक लागला. ह्या इव्हेंटाक इत्सा प्रस्ताव मागल्यात. इव्हेंट एजन्सीन स्वताच्या खर्चार सरकाराचेर कसलोच आर्थीक भार घालनासतना फेस्टिवल करपाचो. 8 ऑक्टोबर मेरेन टेंडराक मुजत. युरी म्हणटा असले ड्रग्स फेस्टिवल सरकाराक कित्याक लागतात? नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणल्यार गोंयांत म्युझिक फेस्टिवलांचे म्हयने, पूण सनबर्न EDM सारकेलो म्युझिक फेस्टिवल अंदू मुंबय म्हूण जाहीर जालो. म्हूण इव्हेंट प्रोडक्शन एजन्सींक गोंयांत म्युझिक फेस्टिवल घडोवन हाडपा खातीर गोंय पर्यटन खात्यान एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट फ्लोट केला. गोंयांत मेगा म्युझिक फेस्टिवल घडोवन हाडपाक सगळ्या इव्हेंट प्रोडक्शन एजन्सींक खातीर हें एक आपोवणें. वेचून आयिल्ले एजन्सीक राज्याचेर आर्थीक भार पडूंक दिनासतना हो म्युझिक फेस्टिवल घडोवन हाडचो पडटलो. पावणी सबमीट करपाक निमणी तारीख 8 ऑक्टोबराची दिल्या.
मजगतीं गोंयांत म्युझिक फेस्टिवल हाडपाच्या प्लानाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो सरकाराचेर फार. It is shocking on the news that the Goa government is planning to have yet another mega musical festival, or I could say drug festival. And Goa Tourism Development Corporation has floated an expression of interest, basically stating that there would be no burden on the state. The biggest burden that these type of drug festivals create on the state of Goa is the bad reputation brought to the state of Goa. I fail to understand why the BJP is bent or is hell-bent to make Goa the drug capital of the country. That these festivals basically make the youth futureless, cultureless and valueless. Music festival zale, je EDM zale. It is only a money-making racket. Police department has failed, or I should say today, that this government is hell-bent to get the drug mafia in the state of Goa. This is not just a normal music festival. This is a drug festival that happens, and we condemn this and we will oppose this decision by the state government. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान 4% वीज दरवाड करपा विशीं निर्णय स्थगीत दवरचो ना जाल्यार होच विशय झेडपी वेंचणुकेक लावन धरतले. लोकां मेरेन व्हरतले म्हणून गोवा फॉरवर्डाची मिडियाक शिटकावणी. सरकार आतां JERCचेर घालता पूण प्रस्ताव सरकाराचोच. सरकार आनी कंपन्यांची कोट्यांची बिलां खंय बुडल्यात तांचे वसुलेचेर सरकाराचें लक्ष ना. आमचे लोक इलेक्ट्रिसिटी फुकट मागना. खंय तुवें आयकलां डिमांड आयकलां केन्ना की इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिया म्हणून. पीपल वॉन्ट बेटर क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लायट एट अ एफोर्डेबल रेट्स. आनी सरकारी डिपार्टमेंटां इतली रिकवरी जावपाची आसा त्या रिकवरी जायनासतना यू आर बर्डनिंग अ कॉमन बिटवीन 2030 to 2030 इट इज 34.23%. सो प्लेइंग विथ द फिगर्स एंड वर्ड्स सो दॅट मान्य मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यून करचे हातून आनी हे जे बिल वाडयलां हे होल्डार घालचे. नाल्यार येणारे ZP इलेक्शन जे आसात फुडले 2 म्हयन्या भितर आमी इश्यू करतले हे ZP इलेक्शनाक. त्या भायर लोकसभे विधानसभेच्या इलेक्शनाकूय आमी हे इश्यू घेवन लोकां मुखार वतले. 350 कोटी रुपया पेंडींग आहा टोटल, आउट ऑफ वीच 142.7 crores इज फॉर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. एक्झॅक्टली. सो रिकवरी एनफोर्समेंट जायना आनी सेलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट जाता. नोटीसी कोणाक धाडटात? बारीक लोकांक, बहुजन समाजाच्या लोकांक, मिडल क्लास फॅमिलींक, लोवर मिडल क्लास फॅमिलींक 3 म्हयने येता स्टॅम्प मारून तांबडो डिस्कनेक्शन म्हणून ते हाडटा आशिल्लो हांव. सो हे बारीक लोकांक वता न्ही, डिपार्टमेंटांक वता, प्रायवेट इंडस्ट्रींक वता, वचना. आमचे पळय वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी अँड वी आर हियर टू डिफीट BJP. आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर हे कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज लोकल पार्टी अँड वी वील सी दॅट वी कंटेस्ट इलेक्शन्स. आनी कशें आनी इट वोंट हेल्प BJPक फायदो जाता तसो आमी करचे ना. वी वील सी दॅट BJP इज डिफिटेड. मंत्र्याचो स्टेटमेंट आमी चॅनलांचेर पळयलो काल की हे दरवाड जी आसा ही सरकारान करूं ना. ही दरवाड JERCन केल्या, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान. सो आमी सरकाराक विचारूंक सोदतात JERCक खंय स्वप्न पडले पावर टॅरीफ वाडोवचे म्हणून गोंयांत. चिमला कदंबा प्लेटोर येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाक थळाव्यांचो निशेध आसूनय व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घालपाचो सरकाराचो प्लान म्हणून थळाव्यांनी मोर्चा काडला. राखणदाराक गाराणे घालतले, व्हर्च्युअली एक्शन घेतले. थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी. चिमला पंचायतीन दोनूय प्रकल्पाक स्टॉप नोटीस काडल्या, मात पंचायतीच्या निर्णयाक बायपास करून प्रकल्पाक सरकाराचो तेंको. चिमलाचो अजय खोलकर मिडिया मुखार. आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका. ह्याच वेळा शिवाय सीएमाक हांवें सांगिल्लें की आमचो एका ठाम विरोध आसा आनी ग्रामसभेत तसो ठराव जाल्लो आसा म्हणून. ना तुमकां इतक्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, हे मेळटलें, ते मेळटलें अशें सांगलें, पूण आमी ते मान्य केलें ना. डॉक्टराक हांवें स्पीकर आसा तेन्नाय सांगिल्लें की रोहन कोटो जो आसा तो आमच्या हितून अशें लुडबुड करता म्हणून. आमी पळयता म्हणजे इतकी सामकी मधानपणां ह्या सरकारची. व्हर्च्युअली
युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाचे फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा. तुम्ही सगळे हे आभासी पद्धतीन करता आसात, व्हर्च्युअली जर करता आसात, आमकांय काय गोष्टी व्हर्च्युअली करपाक, आभासी पद्धतीन करपाक आमची सोशल मिडिया आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगून करता आणि रोहन खंवट्याक, तुम्ही जरी न्याय ना दिलो न्हय, आयतारा दिसा आमी आमच्या देवा कडेन गाराणे घालतले, पणजेच्या साखळ्या कडेन घालतले आणि त्याच बरोबर आमच्या चिमलकात देवी कडेन घालतले. 3 फाटी आम्ही ग्रामसभेन रेझोल्युशन दिल्ले आसा आणि आयजूच चिमला पंचायतीन युनिटी मॉल कन्स्ट्रक्शनाक स्टॉप नोटीस काढलेली आसा. म्हणजे जी बीजेपीचे सरपंच आहा, बीजेपीचे जे पंचायत आहा, तेणीच बीजेपीचे गव्हर्नमेंटचो प्रोजेक्ट येता तेगे स्टॉप नोटीस काढलेली आसा. आणि आम्ही कंप्लेंट केली, गोविंद बाबान कंप्लेंट केली, आम्ही कंप्लेंट केली, ती स्टॉप नोटीस काढलेली आसा. मग पंचायतीक बायपास करून आणि विलेजरांक बायपास करून ग्रामसभेक बायपास करून हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. वेऱ्या सायटीन कसिनो बोट कशेच हाडूंक दिवचे ना. आमदार केदाराचेर थळाव्या उतर. वेऱ्या तिसऱ्यो मेळटा ते वटेन कसिनो बोटीचे हॅकर घालपाक डिगींग चल्ला ते पळोवन लोक काचाबूल जाले. आमच्या पारंपारीक नुस्तेकारांचो धंदो धोक्यान येतलो म्हूण गांवच्यांनी रोखडीच आमदारा वांगडा बसका आपयली. आमदार खंय लोकां वांगडा. इलिगल आसा हो पार्ट वेगळो आसा. हांगासर कितें आसा, लिगल बसून जाल्यार म्हटलो बसून जाल्यार फाल्यां आमचे जे लायव्हलीहूड आसा, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे पोट चलता. फाल्यां तूं ताका लिगल म्हटलें बसून ताका जर सरकारान सविस्तर ताका सगळी परमिशनां बसून दिली जाल्यार तूं गोंयकारांचे जे लायव्हलीहूड आसा तेंचेर खेळो नाका. तुमी सर्वे करपाक जाय. अशी तुमी सगळ्यो गोश्टींचे सर्वे करता, जे कितें करतले जाल्यार सर्वे करता. हांगासर लोकांचे पोट भरता. त्या जाग्याचेर तुमी असले केन्ना करूंक दिवंक जायना. फाल्यां तेकडे लायसन आसले पासून आनी नासले पासून जाल्यार हें आमकां खंय जायना. पूण आमी एक विचार धरला की बाबा दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना. आमी 14 वर्सांचो हांव आसतना 14 वर्सांचो ह्या पयलीं 2006 अशेंच जे माडगांवकर म्हणून अनिल माडगांवकर तेंचे अशेंच जाल्लेले त्या टायमार. तेन्ना आमी अशें आख्खो गांव उठलेलो तिसऱ्याकारांक लागून आनी ताका हायकोर्टांतल्यान तेजे स्टे हाडलेले. तशें आमी ह्यान फुडें जर अशें कितें करपाचें जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी म्हणजे NGT न्हू वयर सुप्रीम कोर्टाक पासून वचपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच करता. एडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमच्या बार्देजकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरतात. आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेजेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलतात. सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना. आमचे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये भरून आपले पोट भरता, तिसऱ्यो कडून आपले पोट भरता. कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशना हांगा त्या हेजेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो, आपली पोट भरलें, भुरग्यांक शिकयलें, लग्न जालें, सगळें जालें. सो आमी हो ट्रेडिशनल हांगा बिजनस चलता आमी तेंचे कशेंच अडयोंक दिवचे ना. आनी हांवें क्लियरली सांगलां, जे अश्युरन्स दिलेलें आसा की ती बोट जी आसा ही आमच्या मंडपा कडेन तारी कडेन म्हणटा आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना. सो हेका लागून आमी फाल्यां हें केलां की आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर आसा आनी सोनू आमचो सोशल वर्कर हे सगळे जाण एक रिप्रेझेंटेशन घेतले लोकां कडेन. सो तेंच्यो सायनी घेतले ते आमी सगळे म्हणजे CMच्या पत्तान, COP मिनिस्टरच्या पत्तान, COP फिशीज डिपार्टमेंटाक म्हाका सगळ्यांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिवंक लायलां. आनी आमी फाल्यां ते रिप्रेझेंटेशन CMकूय दितले आनी सांगतले की आमकां आमी ह्या येतागेर अलाव करचे ना. आनी हांव ठामपणी आसा, सांगता तुमकां. हांव ह्या जाग्यार उबो रावन आज मिटिंगो आमची जालेली आसा. हांव अश्योर करता तुमकां की ती बोट ह्या तारीच्या लागीं तुमी येवंक दिवचे ना, केन्नाच दिवचे ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट+ ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.